गोवा युवा मंच फाटली 3 वर्सां जाली दायज हो महोत्सव घडोवन हाडटा। ह्या वर्सा दायज महोत्सव 24 आनी 25 फेब्रुवाराक कपिलेश्वरी पंचायत ग्राउंडार जातलो। ह्या महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष आदित्य देसाई जाल्यार स्वागत समितीचे अध्यक्ष सिद्धेश श्रीपाद नायक। आडेक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। ह्या वर्साची आमची थीम जी आसा ती फोकलोर आसा। गोंयचे पारंपारीक लोककला जी आसा ती ह्या वर्साची आमचे थीम आसा आनी लोककला हो फक्त विशय धरून ह्या वर्साची सगळीच कॉम्पिटिशन्स आमची जातली। म्हणजे तितून लोकनाच आसतले, आमचे फॅशन शो जेका आमी फॅशन शो आसा तो फॅशन शोचो थीम सुद्दां जी आसा ती ट्रायबल गोवा अशी आमी थीम दवरलेली आसा। म्हणजे गोंयचो जेंच्यांनी गोंय घडयलें वसयलें अशे लोक कशा पद्दतीचे लायफस्टायल तेंची आसा ही एका स्टेजीर मांडपाचो प्रयत्न ह्या दायजाच्या महोत्सवान जातलो। रिंगांनी आसतले, लोगोऱ्यो अशे पारंपारीक खेळ जे आसा ते आमी दायजान दवरलेले आसा, फक्त महिलां खातीर, फक्त चलयां खातीर। टग ऑफ वॉर आनी बाहुबली अशे 2 स्पोर्ट्स जे आसा ते युवकां खातीर दवरलेले आसा। जुगलबंदी, मागीर फोटोग्राफी, स्ट्रीट प्ले अशे वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशन जे आसा दायजान जातली। गीत गायत चल अशें एक सिंगींग कॉम्पिटिशन, सोलो सिंगींग कॉम्पिटिशन दायजाचो एक भाग आसा। तातूंत नवीन रचना केल्ले गीत आनी पारंपारीक वाद्य लायव्ह वाजोवन ते स्टेजीर परफॉर्म करपाचें अशें कॉम्पिटिशन आमी थंय दवरलेलें आसा। सो अशे एक वेगळे वेगळे प्रकारचे 16 कॉम्पिटिशन्स ऑन स्टेज आनी ऑफ स्टेज म्हणून दायजाच्या 2 दिसांनी जातली। त्याच बरोबर दायजान आमी ह्या वर्साक युवकांक सांगला, ग्रुप्सांक सांगला की तुमी एक दायज हो शब्द येता असो दायजाचो स्लोगन ताचो 30 सेकंदाचो एक व्हिडिओ तुमी आमकां धाडचो पडटलो। तो 15 तारीख पर्यंत आमी 15 तारीख पर्यंत तुमी दिवचो पडटलो। तो आमी फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाचेर अपलोड करतले आनी ताका मॅक्झिमम लायक्स जे मेळटले ताच्या आदाराचेर ते विनर चूज जातले। अशा एक प्रकारची 16 प्रकारची कॉम्पिटिशन जी आसा दायजान आमी दवरलेली आसा। सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांनी खूब मोठ्या संख्येन पार्टिसिपेट जावचें आनी जरी तरी पार्टिसिपेट जावपाक मेळना जाल्यार ह्या इव्हेंटाक तांणी येवन आपलो सहभाग दाखोवचो, जेणे करून म्हाका दिसता की ह्या आमची जी परंपरा आसा, सण आसत, कला आसत, अशे सगळे जे आमचे गोंयची परंपरा आसा ती टिकपाक खूब मदत जातली आनी युवा पिढी कडेन ह्या सगळ्या परंपरेचो एक तांकां हेजे बद्दल भरपूर खूब कितें कळटलें।